सांगेच्या वाडेकोडी वाठारांत बेकायदेशीरपणान चिरेखणी चालू आसात। ह्या चिरेखणीक लागून सैमाची नाशाडी जाता। ही बेकायदेशीर चिरेखण चलोवपाक सरकारी अधिकाऱ्यांनी लेगीत ताका तेंको दिल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केला। तेन्ना सरकारान ह्या प्रकारांत लक्ष घालून संबंधितांचेर कडक कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। ह्या 8 दिसांक एक 10 दीस 15 दीस हांव पळयतां की पेपराचेर म्हणात मोबायलाचेर म्हणात की सांग्यार जे आसा इलिगलिटी हेजेरूच चडशे आज मोबायलाचेर पळोवपाक मेळटा की सुरवात आमचे पिल्ल पंचायतीक थंय मोठी चिऱ्याची इलिगलिटी येयली। मागीर तुगे आमची कुरपी जी आसा थंय आमचो वाडी पंचायत हेजे इलिगलिटी येयलें कळ्ळें तुका। काल पयर आमची खंय मलगंदे येयलें। कांय फाटले एक 4 दिसांनी आमची रेंव जे आसा तेजे इलिगलिटी येयलें। आनी दुसरी काल पयर हांगा की रिवण जे आसा कितें थंय बोटी पळयल्यार थंय इलिगलिटी चलता कितें। पूण अशें एक दिसता ह्या म्हयनेभर की इलिगलिटी सगळ्या चलता। आनी ही इलिगलिटी जी चलता ह्यो चिऱ्याची मायनी मागीर आमगेले रेंव काडपाची न्हंय कळ्ळें तुका। हांगा पर्यावरणाचें लुकसाण जाता कितें। हांगा लोक जे रावतात कितें त्या पर्यावरणाचेर त्रास जावन तेंचो धूल जो आसा कितें वेगळे वेगळे जे आमची हे आसा कितें शेती बागायती हेजे वयता आनी थंय शेतकऱ्यांक सुद्दां लुकसाण जाता कितें। तिसरी गोश्ट कितें आज ही इलिगलिटी जाल्ल्यान कळना तुका सरकाराक हेजेर कांयच रेवन्यू म्हणटा तो मेळना कितें। हे भितरल्या भितर खंयच्यान कशें वापरता आनी खंय नाच करून उडयता आनी हेजो लॉस जो आसा हो सरकाराक तिजोरीक वयता आनी आमकां लॉस जाता कितें। म्हणून ती इलिगलिटी बंद जावपाक जाय।